कॉर्पोरेशन आणि डिपार्टमेंट हातून शेतकारांक जायते भशेन बदल हाडपाची गरज आसा आणि हे खातीर एक वेगळ्या प्रकारची योजना काडपाची गरज आसा म्हूण शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे भाजी उत्पादनान अव्वल आयिल्ल्या शेतकारांक बक्षीस वितरण सुवाळ्यान तो उलयला। ह्या वेळार हॉर्टिकल्चराचे अध्यक्ष प्रवीण जांटे हाजीर आशिल्ले। आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस। व्हरायटी खंयच्या गांवांत बेस्ट जावंक शकतली आनी त्या गांवांत तेंच करप आनी तें ऑर्गेनीक करप हें जर आमी करूंक पावले जाल्यार आमी विल एक्चुअली बी टेकिंग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो गोवा फॉरवर्ड बींग द कॅचवर्ड। नाव इन दीस आय थिंक ही जी ऑर्गेनीक क्लस्टर्साची आमकां स्कीम मेळ्ळ्या ही सामकी फुल्ली पुश करपाची गरज आहा। हें करतना हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एक नवी स्कीम पसून काडूं येता आमचे लोकल भाजये खातीर जे शेतकरी हांगा आसा आमी एक जाल्यार मिटींग घेवया सगळ्या शेतकऱ्यांची आनी शेतकऱ्यांक दिसता की कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट तांकां जाय ते भशेन मातशें कितें बदल हाडूंक जाय जाल्यार आमी एक सेपरेट स्कीम गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर पसून गोंयची भाजी रोवपाक ही स्कीम करपाक आमची तयारी आहा। आतां असेंब्ली स्टार्ट जातली, असेंब्लीचे मदीं पसून जर जाता हांव तयार आहा आनी ही स्कीम आमी करतले कित्याक गोंयकारपण फुडें व्हरप हो सरकाराचो उद्देश आहा। आतां जेन्ना आमी कॉर्पोरेशन चलयतात आनी जेन्ना क्वॉलिटीचेर केन्ना केन्ना क्वेश्चन येता तेन्ना इश्यू जाता की ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय। बिकॉज इफ यू आर बायींग 150 metric tons of vegetables a day, you need transparency. And for this transparency, I think there should be digitization. Digitization जावपाची गरज आहा, डिपार्टमेंटान डिजिटायझेशन करचें। हाजे खातीर एक सेंट्रलायज सॉफ्टवेअर आसूंक जाय, हातूंत ट्रान्सपरन्सी जातली आनी पेमेंट करपाक फास्ट स्पीडूय वाडटली। म्हणटकीर डिजिटायझेशन हे कॉर्पोरेशनाचे एक मेन फोकस आसपाची गरज आहा। प्रमोशन ऑफ व्हेजिटेबल्स विथ अश्युअर्ड मार्केट या योजनेला दरवर्षी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो। पहिल्या वर्षी योजना सुरू झाली त्या वर्षी फक्त 14 मेट्रिक टन भाजी पुरवली जात होती। त्याचे मूल्य फक्त 3 लाख रुपये इतकेच होते। यावर्षी भेंडी, मिरची व गवार यांचेच प्रमाण जवळजवळ 550 मेट्रिक टन होते व एकूण मूल्य 2,33 कोटी इतके होते। विशेष म्हणजे यावर्षी जवळजवळ 2.58 लाख रुपयांचे 12 मेट्रिक टन इतक्या फळांचा पाणी पुरवठा शेतकरी बंधूंनी केला। बहुतेक वेळा आपल्या शेतकऱ्यांनी पिकवलेली भाजीची दर्जा चांगला होता हे विशेष नमूद करून इच्छितो मी। 3 ऑक्टोबर 1993 मध्ये महामंडळाची स्थापना झाली। यावर्षी बरोबर 25 वर्षे पूर्ण होतात।